फाटली 2 वर्सां जालीं साळगांव तशेंच शेजारच्या गांवांतल्यान 20-25 तरी पाडे चोरून व्हेल्ले आसात. आयतारा साळगांवांत धाकटू नायक हांचे पाडे चोरतना गांवकारांनी चोराक पळोवन पुलिशेक कळीत केलें. तशेंच साळगांव पुलिशे कडेन गुन्यांवकारांक कडक ख्यास्त जावची म्हण मागणी गांवकारांनी केल्या. हांव रमेश गाडी, निमंत्रक सेव साळगांव. आमी हांगासर पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसात. काल हो आमचो धाकटू नायक याचो पाडो चोरून व्हरता आसतना मदीं इंटराप्ट केले आनी दोग जाण ते तीग जाण कोण येयल्ले पाडे चोरून ते पळले. फाटल्या 2 वर्सांक 25-30 तरी पाड्यांच्यो जोडयो साळगांव, सांगोळटा, पर्रा, गिरीसून ना जाल्यो. हे खंय तरी गँग कार्यरत आसा. आमी आतां पुलीस स्टेशनार येयल्ले त्या सगळ्या सांगोळच्या शेतकाऱ्यांक घेवन आनी सेव सालिगांव आनी आमकां जाणा सालिगांव पंचायतूय आसा मुद्दम कंप्लेन करपाक आनी तांकां सांगपाक की हो इश्यू आसा तो सेन्सिटीव इश्यू आसा, शेतकाऱ्याचो इश्यू आसा तो तुमी सारको भावनीक नदरेन घेवपाचो आनी हो सॉल्व करपाचो. नाल्यार शेतकार रस्त्यार येयल्या शिवाय रावचे नात आनी हे शेती वेवसाय जो आसा परंपरागत तो करूंक शकचे नात. हो आमचो दिना बर्डो आसा, हो आमचो रवळो आसा, हांगासर धाकटो आसा, दत्ता पेडणेकर आसा आनी हो बाबूश आहा. यांचे सगळ्यांचे पाडे चोरून येल्ले आसात. निमाणे आमी लागी जाले हेचे पाडे चोरून व्हरता आसतना ते सांपडले. तांकां लिंक मेळ्ळेले आहा पुलीस स्टेशनाक. आमकां खोत साहेबान मागीर आमकां रापो साहेबानूय आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की थरली इन्वेस्टिगेशन हेतून जातलें आनी हे कोण क्रिमिनल आसात, कोण हे गुन्हो करपी आसा तांकां तेंच्या पासून न्याय मेळटलो शेतकाऱ्यांक आनी तांकां कठोर कारवाई जातली. देव बरें करूं.